कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार। आयज दिसभर गोंयांत कितें घडमुडो घडल्या, राजकारण सद्या कितें शिस्त आणि रिपोर्टरांनी आमकां खंयच्यो बातम्यो हाडल्या आणि सब एडिटरांनी तांकां कश्यो तयार केला हाचो एक आमचो आतां नियाळ घेवया। सगळ्यान पयलीं या सुशांता कडेन। सुशांतान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। भाजपा मोगोपा मदीं फाटल्या कांय दिसांच्यान जे कोफुजाव सुरू आसा ते तुमकां खबरच आसतलें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक स्टेटमेंट केल्लें आनी ताच्या उपरांत बोवाळ जाल्लो। मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें की मोगोपाक जर युती करपाचें आसा ना जाल्यार तांकां तांची वाट मेकळी आसा अशे तरेचें एक राजकीय स्टेटमेंट केल्लें आनी ते उपरांत गोंयच्या राजकीय मळार बरोच बोवाळ जाल्लो। आनी हाचीच खंयची तरी धास्ती घेवन दोनूय ढवळीकर भावांनी बेगोबेग दिल्ली गाठली आनी तांच्यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली। आनी हे भेटी उपरांत आयज जेन्ना ते गोंयांत आयले तेन्ना दीपक ढवळीकराक हे भेटी विशीं विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटा उपरांत खंय तरी भंय दिसलेलो की खरीच बाबा युती आसा की ना म्हणून। सो 2022च्या इलेक्शना वेळार जेणे कोणी ही युती घडोवन हाडिल्ली ताकाच आमकां मेळचें पडलें आनी ताका विचारचें पडलें बाबा युती आसा की ना। सो BL संतोशान सांगलें की आमची युती आसा ती फुडाराक कायम उरतली खंय अशे तरेचें आश्वासन तेणी दिल्ली आसा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची कोणे तरी दिशाभूल केली आनी ताकाच लागून ताणें अशे तरेचें स्टेटमेंट केलें अशें दीपक ढवळीकर म्हणटा। पूण हे विशीं परत मुख्यमंत्र्याक प्रस्न केल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा आपली आनी कोण दिशाभूल करपाक करतलो काय म्हणून मुख्यमंत्री विचारता। हे विशींचो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। हेच संदर्भात आनी एक दुसरी म्हत्वाची अपडेट आहा ती म्हटल्यार जीत आरोलकरान एक स्टेटमेंट केलो की मोगोपाचें अध्यक्षपद दिल्यार आपूण स्विकारतलो म्हणून अशें म्हणिल्लें ताणें। सो ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान जितान आतां पलटी घेतल्या। तो म्हणटा की आपूण इंट्रेस्टेड ना मोगोपाच्या अध्यक्षपदात, आपूण एज अ आमदार म्हणून खूश आसा खंय। दोनूय सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळयात। सो मोगो पक्ष आणि भाजपा मदीं जें कितें राजकारण सद्या खतखत्ता हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। पूण सद्या राजकीय विश्लेशक अशें उलोवन दाखयतात की व्हडल्या व्हडल्या राज्यांनी जशें तुमी पळयता की भाजप पक्षान जेन्ना स्थानीक पक्षांक आपल्या भितून घेतले आनी तांकां सोंपयले तशेंच कदाचित गोंयांत जावपाक शकता काय म्हणून। कारण महाराष्ट्रांत राजस्थानात अशीच सगळीं राजकारणां पळोवपाक मेळ्ळी। सो तोच डाव गोंयांत खेळलो वतलो काय कितें अशें राजकीय विश्लेशक उलयता अशी चर्चा आसा सद्या। फुडें या ऐश्वर्या कडेन। ऐश्वर्यान कितें बातमी केल्या ताका विचारया। हाली रेड मारपाक सुरू आसा। रिचर्ड नोरेना आनी जी सुवात रिचर्ड नोरेना आनी बार्देस कलुंगट वाठारांत हेजेर हॉटेलां रेस्टॉरंटां तशेंच वेगवेगळे ज्यो सुवाती आसा थंयसर तेंच्यांनी रेड मारपाक सुरवात केला आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलां की चडशी जागा आहा तेंच्यांनी आतां मेरेन नो हेजेर रेड मारलेली आसा। आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलां की अशें समज हे उरात जाल्यार आनिकूय रेड जातली। सो तेंच्यांनी सगळ्यांक आव्हानूय केलां की आपली जी सुवात आहा जी रांदपाची सुवात आहा ती नीट एंड क्लीन दवरची। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। फूड अँड ड्रग्साची ड्रायव्ह सतत चालू आसता। तशीच आतां ते बार्देस तालुक्यांत जशी रेड घातली आतां तेंच्यांनी एक शिटकावणी दिलेली आसा की तुमचें जें किचन आसूं किंवा तुमचें जें स्टॉल आसूं तें नितळसाण दवरपाची खूब गरज आसा म्हणून। फुडें या हांव उत्तेजा कडेन।
आयज मोल्या अभयारण्यांतले जे सायल्याचे लाकूड आसा ते चोरून व्हरतना 2 जाणांक राना अधिकाऱ्यांनी रंगे हात धरले आनी तातूंत तांची नांवां अशी आसा की एक तो आहा तो दीपक रावत आनी दुसरो सदा सावंत. तांकां दोगांकूय रंगे हात धरले आनी राना खात्यान तांकां अटक केल्ली आसा आनी तांच्यांनी जी हे जे कापिल्ले लाकूड आसा ताची जी येरादारी करपाक जी टेम्पो वापरिल्ली ती तांच्यांनी जप्त केलेली आसा. दुसरी बातमी म्हळ्यार कम्युनिटीचें जे कामकाज आसा ते 100% स्ट्रीमलायन जातले म्हण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हायती दिल्या. तशेंच हें काम सुरळीत करपा खातीर पूर्ण वेळ प्रशासक नेमतले आनी हेर जे गरजेचे कर्मचारी आसा तांची बी भरती करतले म्हण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें आसा. तर ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. फाटीं खैऱ्याची तस्करीचे प्रकरण ताजें आसतना आतां मोल्या वाठारांतल्यान सागवांतल्यान ही लाकडाची तस्करी जावपाचें प्रकरण एक नवी बातमी आसा. आतां फुडें या संजना कडेन. आयज 2 एप्रील संवसारीक ऑटिझम दीस म्हणजे ऑटिझमा विशीं समाजान जागृताय वाडोवपाचो दीस. आयच्या दिसा गोंयभर जायत्या वाठारांनी ऑटिझम दुयेंसा विशीं जागृताय कार्यावळी जाली. तशेंच दिवचले दिव्यांग भुरग्यांनी रॅली काडली आनी वाळपय केशव सेवा साधना ह्या स्कुलावरच्या भुरग्यांनी शाळा वाळपय सरकारी हॉस्पिटल ते नगरपालिका मैदाना मेरेन घोशणा दीत रॅली काडून दुयेंसा विशीं जागृताय केली. आनी विशेश म्हणल्यार तांच्यांनी ऑटिझम दिसा निमतान मैदानाच्या भिंतीर ऑटिझम दिसाचें म्हत्व सांगपी चित्राय रंगयली आनी उपरांत हातूंत भुरग्यांनी खोशयेन वांटो घेत आपल्या हाताचे छापे भिंतीर लायले ते तुमी पळोवंक शकतले मागीर. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार स्मार्ट सिटीच्या कामांची डेडलायन जी आसली ती 31 मार्च मेरेन आशिल्ली पण तरी कामां अर्दवट आशिल्ल्यान सरकारान न्यायालयांत अर्ज दाखल करून आनीक वेळ वाडोवन दिवपाची मागणी करतले अशी म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्ली आसा. तशेंच ताडमाट रस्त्यार 12 मीटर सिवरेज लायनीचें काम सुरू आसा आनी हें काम मे म्हयन्याच्या शेवटाक पुराय करून हो रस्तो लोकां खातीर उक्तो करतलो अशेंय तांणी सांगिल्लें आसा. तशेंच झाडां लावपा वांगडा लँडस्केपिंगाचें काम रंगकाम दिशादर्शक तकटे आनी हेर बारीक सारीक कामां मेळून 31 मे मेरेन पुराय करून पावसाळ्या पयलीं स्मार्ट सिटीची कामां सगळीं पुराय जातली अशी म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्ली आसा. तर स्मार्ट सिटीची कामां परतून एकदां 1 म्हयन्याचेर धुकरिल्ली आसा. उच्च न्यायालयात परतून एकदां याचिका दिल्लेली आसा की 1 म्हयन्याचो कालावधी ही सगळीं कामां सोंपोवपाक लागतलो म्हणून. फुडें या दिप्ती कडेन दिप्तीन कितें बातमी केल्या ताका विचारुया. फाटल्या कांय दिसा सावन मडगांव नगरपालिकेन जो कर वाड केल्लो ताचे विरोधात लोक मुखार आयिल्ले. मात हो जो आसा तो घराचो कर नासून वेपार फक्त जो आसा वेपार परवानो शुल्क वाडयिल्ल्याचें स्पश्टीकरण दीत आयज नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर जो आसा तो बरोच तिडकलो. ह्यो ज्यो फुटीच्यो वावड्यो कोण पातळायता तांचेर कोणेच लक्ष दिवचें न्हय अशें ताणें आवाहन केल्लें आसा. ही सविस्तर बातमी तुमकां गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. तर ह्यो ज्यो आमच्या सब एडिटरांनी बातम्यो सांगल्यो त्यो सगळ्यो मुजरत 7 PM ह्या बुलेटिनान पळयात. आनी कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदां सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.